नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन सध्या जो विशय चलतालो की आरजीपी वाचपा जाय, आरजीपी एकठांय रावपा जाय, तो विशय सध्या ह्या लेवलार पाविल्लो आसा की आरजीपी डिजॉल्व जातली काय, आरजीपी स्प्लीट जातली काय, आरजीपी स्प्लीट जाली जाल्यार सिंबॉल कोणा कडेन उरतलो काय, आनी हे सगळ्या विशयाक जर आमी एक सेंटर पॉयंट धरता जाल्यार तो आसा तो आरजीपीचो कॉन्स्टिट्यूशन. आता त्याच विशयाचेर उलोवपा खातीर आरजीपी डिजॉल्व करपाक मेळटा काय ना ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आनी कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसा असो एक मनीस जाणें आरजीपी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करतना तो तांच्या बरोबर आशिल्लो. इज फाउंडर मेंबर ऑफ आरजीपी बट इज नॉट इन आरजीपी रायट नाव. श्री कृष्ण परब. येवकार तुका. सो थँक्यू. आरजीपीचे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टायम आमी हातान घेतला आनी आमी आतां आरजीपीचें कॉन्स्टिट्यूशन घेवन बशिल्ले आसा आनी वी आर शोईंग यू दीस कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे आमी जे उलयतले इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरजीपी. पयलींच सांग की सद्या वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन यू आर सीइंग युअर ओन पार्टी म्हणजे फॉर्मर पार्टी दो स्प्लीट जाता अशी दिसता. जेन्ना हो जो क्वेश्चन आसा पळय ताचें आन्सर करतना खरेंच म्हाका वायट दिसता. कित्याक म्हाज्या तरी लायफान आमी केन्नाच पॉलिटिकली कनेक्टेड कोणाक नासले. मनोजाक कनेक्ट जाले, सोशल इश्यूजांक आमी कनेक्ट जाले. म्हाज्या सारके हजारांनी भुरगे ताका कनेक्ट जाले एक NGO थ्रू. मागीर तेजी पॉलिटिकल पार्टी जाली. पयले बॅनर आमी बांदला ते आरजीचेच बांदला. तेज्या उपरांत म्हाजे कडेन अशे इन्सिडंट्स जाले जेच्या म्हाज्या आनी मनोजा मदीं आनी म्हाज्या आनी आरजीपी मदीं कितें तरी डिफरन्सीस जाले. म्हाका तेंच्यांनी एक इश्यू धरून म्हाका काडलो तेंच्यांनी. तरी आसतना म्हाजे डिफरन्सीस असले मनोजा बरोबर. त्या म्हाका तुमी इंटरव्यू घेतलेली म्हाजी तेन्ना आनी हांवें पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर सरात हांवें हें म्हटलां की म्हाजे डिफरन्सीस मनोजा बरोबर आसा. सो केन्नाय हांव उलयतना मनोजाच्या कितें वेव्हाराच्या बद्दल तो कसो वागता तेजेर बद्दल आसतलें. कितें तेणी रॉंग केलां, आमचे टिमी कडेन कितें केलां, म्हाजे कडेन कितें केलां, हांव तेजेर उलयतालो. हांव आरजी नाल्यार आरजी आयडियोलॉजी नाल्यार आरजीपी बद्दल हांव चड केन्ना उलय नासलो. कित्याक म्हाका खबर आसलें की आमी तेज्या खातीर काम केलां. आमी हांव म्हाजेंच म्हणना, प्रत्येक त्या टायमार जे लोक तेज्या बरोबर आसले पळय तेंच्यांनी तेज्या हातभार लायला आनी तेतून तेका आरजीपी घडोवपाक काम केलां. सो तेजेर आमी अगेन्स्ट कशें उलयतले हें सदांच आमच्या तकलेन आसलें आनी तेजेर आमी केन्नाच उलोवना. आनी आतां म्हाजे कडेन इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना सुद्दां हांव केन्ना तेज्या अगेन्स्ट उलयना आनी केन्नाच अशें कितें करूं ना की आरजीपी खंय तरी सोंपता त्या डायरेक्शन. केन्ना मनोजाचेर उलयला आनी उलयतलोय बी, हेज्या फुडें उलयतलो की रॉंग ते रॉंग, सिंपल. तेजेर आनी कांयच लिपोवपाचें ना. पण आरजी आयडियोलॉजी सोंपपाक जाय ना, सॉरी, तेजेर हांव केन्नाच नासलो. पण आयज जेन्ना हो क्वेश्चन म्हाका आन्सर करचो पडटा आनी खरेंच वायट दिसता. कित्याक कालूय एक पब्लीक डिस्कशन हांवें अशें म्हटलेलें की फालतुगिरी चल्ल्या आनी ह्या फालतुगिरीचो आउटकम जो आसा पळय तो त्या आयडियोलॉजीचेर पडटलो, त्या पार्टेचेर पडटलो, त्या एक ग्रूप ऑफ पिपलांचेर पडटलो, त्या लोकांचेर पडटलो जो एक होप म्हणून रिजनल पार्टी कडेन पळयताली, तेज्या कडेन पळयताली, आरजीपी कडेन पळयताली. ताजेर येता. पूण तुका दिसता की म्हणजे हांव आनी तूं एकाच लेवलार आसा सध्या बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ आरजीपी. सो वी कॅन डिस्कस आरजीपी एज अ पार्टी. नॉट इन पॉलिटिकल हें सुद्दां, कित्याक हांव खंयच ना. तुवें सध्या खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन. तुका दिसता की आरजीपी उरतली की आरजीपी सोंपतली? आरजीपी उरतली काय सोंपतली पळय ते म्हाज्या हिशोबान उरपाक जाय. कित्याक एज अ आयडियोलॉजी तुजो क्वेश्चन खूब वेग आसा पण हांव तो सगळे तरेन आन्सर करपाक ट्राय करता. आयडियोलॉजी म्हाज्या हिशोबान उरतली. ती कालूय आसली, आयजूय आसा, फाल्यां आसतली. आयडियोलॉजी पार्टीचे जर तूं विचारता न्हू जाल्यार इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन ते तुज्या हातीन आसा पळय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी, तेजेर ते सगळे डिपेंड आसता. कित्याक एक जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी जाता तेन्ना ती दोन गजालीचेर डिपेंड आसता. एक कॉन्स्टिट्यूशन जे आमकां इंडियन आमकां दिला जेच्या अंडर आमी सगळे बाकीचे फॉलो करता, दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटिकल पार्टी कम्स अंडर पीपल रिप्रेझेंटेशन एक्ट आनी ते आमकां फॉलो करचे पडटा. आनी तेच्या उपरांत तर कितें येता जाल्यार ते पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन. सगळें कितें वर्कींग आसता पळय ती सगळी तेच्या थ्रू जाता. आतां जर ती उरतली काय ना पळय ते हें कॉन्स्टिट्यूशन. आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली पळय, विरेश आशिल्लो, सॉरी मनोज आशिल्लो, विश्वेश आशिल्लो आनी अजय कोलकर आशिल्लो. आनी तांणी म्हटलें की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सेज की पार्टी डिजॉल्वूच करपाक मेळना आमकां म्हणून. ती प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका दिसता सगळ्यांनी पळयली. गोंयच्या जितले ते होप म्हणटा पळय, हांव ते आरजी कडेन बऱ्या हितून पळयताले आनी तांकां जाय की कितें तरी बरें जावपा, तेंच्यानी सगळ्यांनी म्हाका दिसता ती प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. हांवें 2 वरां लागून म्हाका दिसता हालीं सराची एकूच प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या ती पळयल्या. कित्याक आमकां आमी तेजें कितें घडटा तें म्हाका जाय आसलें. कित्याक हांव सुद्दां जे टीव्हीर दिसता तेंच पळयता, हांव कोणाकूच बाकीच्यांक कनेक्टेड ना. जाल्यार तितून एक डायलॉग पळयलो सुरवातूच. अजय कोलकर जो तांचो सद्याचो एक ऑफिस बेरर आसा तेणी असो सुरवात केली की
पार्टी खंय डिझॉल्व करपाक जायना. तर तुजें ते कॉन्स्टिट्यूशन तुज्या हातीन आसा पळय तुजे कडेन कॉपी दवरल्या. सो हे कॉन्स्टिट्यूशनान एक सेक्शन आर्टिकल 10 म्हणून आसतलें पळय. आतां हे कॉन्स्टिट्यूशन आसतना हे मिसगायड केले तेंच्यांनी काय फटींग उलयले ते काय कितें म्हाका खबर ना. आर्टिकल 10 म्हणून आसा. So Article 10 speaks of merger, split and dissolution procedure. So टायटलूच तेजे अशें आसा मर्जर, स्प्लिट आणि डिझोल्युशन प्रोसिजर. सो आतां भितर बरयलां की जर तुका हे तिनूय गजाली करपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय ते त्या पॅरेग्राफान बरयलां. सो आतां तितून आमी भितर हांव कितें म्हणटा भितर आमकां वचपाचीच गरज ना कित्याक हांगा फटींगपणां थंयच दिसता. कित्याक जेन्ना डायलॉग येता जेन्ना कोण तरी एक एलिगेशन घालता तुमचेर की तुमी पार्टी डिझॉल्व करपाचें रेझोल्युशन घेतलां आनी तेजें हे उत्तर म्हणून तुम्ही सांगता की आमच्या पार्टीन डिझॉल्व करपाक शकना आणि जर हे तुमच्या कॉन्स्टिट्यूशनूच बरयला जाल्यार ही फटींगपणां न्ही. सो डिसिजन रिगार्डिंग मर्जर, स्प्लिट, डिसोल्यूशन shall be taken at a special session called by founder members committee with all level office bearers, members of parliament, state assembly, corporations, committees and पंचायतीन जिल्हा पंचायत. बेसिकली सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, फाउंडर मेंबर्स आणि ब्लॉक कमिटीज हे सगळ्यांनी मिळून हे डिसिजन घेवपाक जाय. आणि ही जी आमी म्हणटा पळय ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान पळोवपाक गेल्यार तुमकां मेळटलें की सीईसी सुप्रीम. ह्या डिसिजनान सीईसी इज नॉट सुप्रीम. हांगा सीईसीचे मेन्शनच ना तुजे. हितून मेन्शन केल्लें आसा फाउंडिंग मेंबर कमिटी. फाउंडिंग मेंबर कमिटीन आता कोण येता? फाउंडर मेंबर्स जे पार्टीन फाउंडर मेंबर्स म्हणून एक 3 कॅटेगरी आसा. फाउंडर्स मेंबर्स, एक्टिव्ह मेंबर्स आणि प्रायमरी मेंबर्स. ते फाउंडर मेंबर्सान तेंच्यांनी कॉल आउट करपाक जाय ही सो मीटिंग. फाउंडर मेंबर उरल्या कितले तुमच्या बरोबर आता? ते सध्याचे स्टेटस म्हाका खबर ना पण आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना टोटल सगळे तिनूय कॅटेगरीचे मेंबर धरून 116 मेंबर्स असले. आउट ऑफ विच 20 वर फाउंडिंग मेंबर्स आणि मागीर तशे बाकीचे आनीक स्प्लिट्स आसलो. सो 20 फाउंडर मेंबर तेन्ना असले. भितूरलो हांव एक असलो. सो म्हाका तेंच्यांनी म्हाका काडलो. सो म्हाका आतां स्टेटस खबर ना की तेंचे आतां कितें आसा ते. पण ह्यो 3 कॅटेगरी आसलो आनी तर डिझॉल्व करपाक जाल्यार तेंच्यांनी मिटींग आपोवपाक जाय तेन्नाच ते जावपाक शकता. सो आरजीपी कॅन बी डिझॉल्व प्रोवायडेड. पण हे मातशें टेडियस आसा कारण तातूंत तुका फाउंडर मेंबर्स आसा, ऑल लेवल ऑफिस बेरर्स आसा, प्रत्येक जण जाय. आणि ह्या डिसिजनाक कंपल्सरी आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लमेंट तुमचे कडेन ना सध्या, स्टेट असेंब्ली आसा एक, कॉर्पोरेशनान कोणूच ना तुमचे कडेन, कमिटीज. सो ते कमिटीज कोण आसा? इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि ऑफिस बेरर सगळे जाय. तेन्नाच तो कोरम डिसायड जावचे आनी तेजो 2/3 कितें तरी आसा तो काय 50% म्हाका 50% कोरम शाल बी 50% 50% कोरमाचेरूच तो डिसिजन जावपाक शकता डिझॉल्व जावपाचें. सो अशें ना की डिझॉल्व जावूच शकना. सो दोनूय वाटेन जावं शकता. कॉन्स्टिट्यूशन वायजूय जावं शकता. तेणी आनीक सांगलें पीपल रिप्रेझेंटेशन एक्ट सांगता की करूंक मेळना, ECI करपाक शकना. आनी तेणी हें म्हटलें की इलेक्शन कमिशन करपाक शकता ऑन फक्त इरेग्युलरिटी आसा जाल्यार तें तो सारकें उलयलो. इरेग्युलेटर ते ECI करपाक शकता पण कॉन्स्टिट्यूशन आपूण आपल्याक तर पार्टी आतां फुडें चलोवपाची ना जाल्यारूय आमी ती डिझॉल्व करपाक शकता. आनी आर्टिकल 10 सेज दॅट जे सारके फटींगपणां उलयल्या तेंच्यांनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स. आनी म्हाका खरेंच अशें दिसलें की हेंकां खबर ना काय आमकां पिशान काडटा. सो आनी एकूय हांवें आयकल्लें की कोर कमिटी मेळिल्ली, कोर कमिटी डिसायडेड दॅट दे वील डिझॉल्व द. आमी जे अशें कितें म्हणटा ते रुमर्स नाल्यार अश्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आमी मिडियार पळयता पळय तितून आमी आयकलां, हांवेनूय आयकलां की खरेंच अशें डिस्कशन तेंचें जाल्लें खंय. पूण डिसिजन ते घेवपाक शकना. ते डिसिजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ते घेवपाच शकना. कारण इवन मनोज तेजे हांव प्रेस कॉन्फरन्स आयकतालो तो म्हणटालो की आमी आतां हेजेरूय जाय म्हाका की एवरी टायम आफ्टर इलेक्शन आमी परत मेळटले आनी विचारतले हो प्रश्न की फुडल्या इलेक्शनाक तुमी रेडी आसा काय ना. हें तुमचें कॉन्स्टिट्यूशनान आसा? ना इट इज लायक पळय कशें आसता, जनरल बॉडी आसता, CEC बॉडी आसता. सो प्रत्येक जेन्ना बॉडी बसता तेन्ना डिस्कशन कितें येवपाक शकता. आनी हांगा फक्त कॉन्स्टिट्यूशनान कितें आसता, खंयची बॉडी कितें डिस्कस करपाक शकता, ती कशें डिस्कस करपाक शकता, ताका कोरम कितें जाय, ते मिटिंगेक कोण कोण जाय हें सांगता. टॉपिक्स कितें आसतले पळय ते कॉन्स्टिट्यूशन सांगता. हाजे पयलीं फाटली इलेक्शनां जी जाल्ली तुमी मेळून परत आतां आमी फुडें वतले काय ना अशें 2022 इलेक्शन जालें तें फर्स्ट इलेक्शन आसलें आमी. सो तेन्ना डिस्कशन करपाचो येत ना. पण तेच्या पयलींची डिसिजनां जाताली पळय ती पार्टी फॉर्म जावच्या पयलीं जाताली आमची. आनी आमची तशीच जाताली की तो दॅट इज द ब्रेक इवन न्ही. आमी तेंच म्हणटा की ज्या टायमार डिस्कशन जावन सगळें जातालें तें सारकें आसलें. आतां
पेपराचेर डिस्कशन जाता आसतलें तेंचे, पण एक्चुअली तेंचे डिस्कशन जाल्यार म्हाका खबर ना, पण एक्चुअली डिस्कशन जावन जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली जाता त्यो. सो आता RGP एक वन फॉर थिंग की दे कॅन डिझॉल्व इफ दे वॉन्ट टू डिझॉल्व दी पार्टी. येस इफ दे वॉन्ट, बट इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज तो कोरम तितलो आसपाक जाय. 2/3 ऑफ द पर्सन शुड बी, म्हणजे जे कोरमान 50% इज कोरम आणि 50%तले 2/3 असचे पडटले. सो दॅट इज वन थिंग. सो आता हे कॉन्स्टिट्यूशन घेऊन बसलेले कडे आता सध्याची स्थिती, लेट अस कम बॅक टू अ सिच्युएशन की सध्या विरेश इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मनोजस अपील की बाबा कम इन फ्रंट ऑफ मी, कम इन फ्रंट ऑफ CEC आणि शोकॉज तुका हांवें इश्यू केला पळय ताका आन्सर दिवपाक जाय. सो हातून आय एम आस्किंग यू टेक्निकली विरेशान येवचेच पडटलें. CEC सुप्रीम, परत सांगता, ते पार्टी चलता कॉन्स्टिट्युशनाचेर. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्युशन पळोवपाक गेले जाल्यार CEC सुप्रीम. CEC जर कितें क्वेश्चन करता जाल्यार तेका शोकॉज कितें काडटा जाल्यार तेका त्या मनशाक रिप्लाय करचोच पडटा. तो कोणूय आसूं, तो मेंबर आसूं नाजाल्यार तो MLA आसूं, तेका पार्टी जर हें करता जाल्यार तेका रिप्लाय करचेच पडटलें आनी टायमली रिप्लाय करचें पडटलें. तो प्रोसिजर तेंच्यांनी सांगला, तो परफेक्ट फॉलो केला तेंच्यांनी. 1 2 3 हे धाडचें पडटा तेंकां आनी तेका तेणी रिप्लाय करून ते फ्री टू टेक एनी डिसिजन. CEC इज फ्री टू टेक एनी डिसिजन इफ तो रिप्लाय करना. सो तेका रिप्लाय करचें पडटलें. पण आतां विरेशान एक पॉयंट म्हटला की तेका तेणी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागले म्हणून आनी ते तेका दिवंक ना. आता तेंच्यांनी त्या प्रेस कॉन्फरन्स अशें म्हटलें की ते खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी खंय आपले डॉक्युमेंट्स मेल करना, पब्लीक करना. ही म्हाका आनी एक पिशेपणाची गजाल दिसता. की सिंपल सांगता तुका, आतां खंयचीय मिटींग जाता, आमी पॉलिटिकल पार्टी ना पण आनी खंयच्याय ग्रुपांनी आसता, खंयच्याय एक मिटींग घेता तेन्ना डिस्कस जाता जाल्यार मिटींग जाली, ते मिनिट्स ऑफ द मिटींग बाय सर्क्युलेशन तुजे कडेन येताच. नाजाल्यार तूं सायन कोणाचेर मारतलो. तुवें समज मिनिट्स ऑफ मिटींग वाचूंकूच ना जाल्यार ते कन्फर्म करचें पडटा न्हू फुडले मिटींगे पयलीं. ते तूं सायन कोणाचेर मारतलो. सो ते म्हणटा पळय दिवपाकूच शकना, कॉन्फिडेन्शियलिटी वयता नाल्यार खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी. ईमेल लीक जाली म्हणटा, तो ईमेल लीक जाले आनी ताका लागून ते हांवें आयकलें त्या प्रेस ईमेल लीक जाली. पण हांवें ती ईमेल लीक जाल्ली ते दिसता मिडियाचेर पळय, हांवें काय केन्ना लीक जाल्ली पळोवंक ना. आनी जर तो जाली म्हणटा जाल्यार तेणी त्या ब्लॉकांक जे विचारला नाल्यार तो कोणा एलिगेशन घालता त्यांनी प्रूफूय दिवचें. कित्याक खुबश्यो गजाली म्हाज्या टायमार जेन्ना म्हाजो इशू जाल्लो पळय तेणी खूब गजाली घालल्यो की हांवें 30 लाख घेतले आनीक कितें घेतलें. सेम आतां जें चल्लां पळय तें म्हाजे कडेन जाल्लें आनी तेन्ना आमी ताका प्रूफ विचारताले आनी तो प्रूफ दिवपाक रेडी नासलो. सेम तो एलिगेशनां घालत रावता. सो हांव ह्या हितूंतल्यान मागता की जर समज लीक जाला, म्हाका आयज आत्तां प्रेस कॉन्फरन्स तेच्या भुरग्यांनी ब्लॉकांनी तेच विचारला, परफेक्ट विचारला तेंच्यांनी. कित्याक हेजे कडसून फक्त एलिगेशनां येता, प्रूफूय दी बाबा लीक जाला जाल्यार हांगा लीक जाला म्हणून. आनी तर तो आनीक आसा गजाल. आतां लिकाचें डेफिनेशन सांगता कितें वेगळें आसूं शकता. आतां समज एक रिपोर्टर खंयसून तरी सोर्सांतल्यान आपली इन्फॉर्मेशन काडटा आनी आपली न्यूज करता, तो आपलें काम करता, दॅट इज नॉट कॉल्ड लीक. लीक म्हटल्यार कितें, तुज्या ईमेलाचो स्क्रीनशॉट खंय तरी भायर वयता आनी तो तुज्या मिडियान येता जाल्यार दॅट इज कॉल्ड लीक. सो तेणी प्रूव्ह करपाक जाय की बाबा एलिगेशन घालता लीक जाला. इन्फॉर्मेशन लिकेज इज डिफरंट आणि कंप्लीट मेल सोर्स नाजाल्यार तुमी मिडिया काम कशें करतले, तुमचे सोर्सीस तुमी काम करता न्ही. हाच्या पयलीं जाल्ले आसा लिकेजीस वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी. एक्झॅक्टली खुबश्यो जाल्या. म्हाका दिसता हांव सुद्दां भायर सरला तेन्ना एका पार्टींतल्यान भायर सरला तेन्ना आदले असलेच लीक कितें तरी जाल्ले. दॅट इज कॉल्ड लिकेज. दीस इज कॉल्ड सोर्सीस मरे बाकीच्या हितूंतल्यान येता. सो आतां जेन्ना पार्टी म्हणटा आमी RGP आणि पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हणटा तेन्ना कोर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील कमिटी हांगा कावन्सील बरयला त्यांनी. सो कोर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील CEC इज दी पार्टी, इज सुप्रीम. येस इट इज. ताज्या फाटी फुडें कांय ना. सगळी डिसिजनां त्या सुप्रीम बॉडीनूच जाता. आनी प्रत्येकाचे वेगळे आसूं शकता विथ रिस्पेक्ट टू दीस कॉन्स्टिट्यूशन. आतां हे सुद्दां आतां अपलोड जाला तें म्हणटा आमी पयला तें. आतां म्हाका खबर ना की ताच्या मदीं अमेंडमेंट जाला 2023 उपरांत, जे म्हाका काडल्या उपरांत अमेंडमेंट जाला बी आमकां खबर ना. सो अकॉर्डिंग टू दीस CEC सुप्रीम आनी म्हाज्या हिशोबान ती सुप्रीमूच उरतली. लुक्स लायक हे लास्ट. कारण कित्याक लास्ट तांणी तेच म्हटलें की तांणी कोर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला कडेन येवपा जाय आनी सांगपा जाय, उलोवपा जाय. सो हे मातशें एक म्हाका कळना की यू कॉल इट एज अ डेमोक्रेटीक पार्टी, पूण तुमचे जे थोडेच लोक आसा हँडफूल ऑफ पीपल दे बिकम पार्टी ऑर्गनायझेशन. वाय नॉट जनरल बॉडी? ना इट इज लायक पर आनी एक कन्फ्युजन त्या दीस प्रेस कॉन्फरन्सान जाल्लें पळय ते AGM आनी जनरल बॉडीचे. सो बेसिकली ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कशें आसा की जनरल बॉडीज तेच्या वयर आसा सुप्रीम CEC वयर, पण ती बिफोर इलेक्टींग द CEC आनी न्यू ऑफिस बेरर्स. ओके. म्हटल्यार नेट डिसिजन जाता की आतां CEC कोण सॉरी ऑफिस बेरर्स कोण आसतले, ते डिसिजन इज टेकन इन द जनरल बॉडी. इट इज एवरी कितले जाता पळय टेन्युअर आसा त्या टेन्युअराच्या एंडाक नवे हे करच्या पयलीं जनरल बॉडी घेवपाक जाय.
हा आणि त्या जनरल बॉडीन डिस्कस जाता की बाबा आपले ऑफिस बेरर्स कोण असतले आणि ती सीईसी फॉर्म जाता. 4 वर्साचो टेन्युअर आसा सीईसी. आता तेजेरूय कॉन्स्टिट्यूशन मातशे एम्बिग्युअस आसा की एका त्या डेफिनेशन तुम्ही पळयलें जाल्यार 4 म्हणटा, पण ती लास्ट एक सेक्शन मिसिलेनियस एक्ट्स म्हणून आसा पळय, हा तितून तेंच्यांनी बरयला की इट इज मिसिलेनियस एक्ट वाचचा ते इट इज एम्बिग्युअस की 4 काय 3 ते कळना आता कित्याक हांगा तेंच्यांनी बरयला की खंय तरी आसपाक जाय तें अशें बेसिकली बरयला की 3 वर्सां कितें तरी विदीन 3 इयर्स ती हे जावपाक जाय, कमिटी हे करता. हय हय कमिटी जावपाक जाय. खंय तरी पार्टी वील होल्ड पिरियोडीक इलेक्शन टू ऑल पोजिशन्स ऑफ ऑफिस बेरर्स एट ऑल लेवल एट लिस्ट वन्स इन 3 इयर्स. ओके. सो हे एम्बिग्युअस आसा, तेंकां ह्या- सॉर्ट आउट करचें पडटलें की सो कितें ह्या आतां चार वर्सां सद्याचं जी कोर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आसा ताका 4 वर्सां जाली कंप्लीट. जावपाक ना दिसता, कित्याक सारकें ते जे उलयले सारकें आसा So की they have a हांव power. प्रेझेंट आसलो, So- लास्ट जनरल बॉडीक हांव प्रेझेंट आसलो. केन्ना जाली ती? ती तो सांगता तेन्नाच जाल्ली, जानेवारी 2023 काय कितें डिसेंबर कितें ते म्हाका एक्झॅक्ट याद ना, पण त्या जनरल बॉडीक हांव आसलो आनी त्याच जनरल बॉडीक जो मनोज परब आसा पळय तो प्रेसिडेंट म्हणून ते नॉमिनेट जाल्लो तो त्या दितून. सो कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कावन्सील आसा पळय न्ही, आतां हे दोन कडेन आसा कमिटी ती दोन वयर बरयला कावन्सील सकयल बरयला कमिटी. एनिवेज हे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कोणें केल्लें? तुवें केल्लें? एक त्या टायमा वयले आमचे बेसिकली तेच एक मोठो क्वेश्चन आसा की ज्या ड्राफ्ट करपाचे आमी 3-4 जाणांनी ड्राफ्ट केला तितून हांव आसलो आनी तेच कॉन्स्टिट्यूशन वापरून म्हाका काडला आनी तेच कॉन्स्टिट्यूशनान करपाच्या आमच्या भुरग्यां मदीं विरेश्यो आसला तेच वापरून तेजेरूय सध्या हे चालू आसा. म्हणजे आतां कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करपाक जे 2 लोक आशिल्ले ते सध्या भायर एकटो भायर आसा, हय. दुसरो हाचेर एक्शनाचेर चल्ला. एक्शनाचेर हे चालू आसा. सो सामकें डेमोक्रेटीक जालें. तुमी आपल्याक आनी हे करून खूपच डेमोक्रेटीक चल्ला. फर्स्ट टायम अशें पळोवपाक मेळटा की एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस असो चल्ला की तो फक्त आपल्या वांगडच्यांक काडपाक चड यूज जाता देन आनीक जोडपाक. सो हो उलटो डेमोक्रेसीचो उलटे कितें तरी चालू आसा, वर्ड म्हाका खबर ना, पण डेमोक्रेसीचे उलटे जाला. हरशी डेमोक्रेटीक प्रोसेसान कितें जाता, लोक जोडपा खातीर आमी काम करता, पण हांगा अशें जालां की तेच्या वांगडा कोण आसता पळय पयलीं तेच गायब जाता आनी मागीर तो म्हणटा तुमकां तो तेच्या डायलॉगान तो म्हणटा की तुमकां खबर ना आमी कितले गेला. कशें खबर आसतलें? जेंकां खबर आसा तांकां तुवें काडले. खबरूच डेमोक्रेसीचो ऑपोजीट डिक्टेटरशीप आसता, लक्षांत दवर. परफेक्ट. मागीर दिस इज ना, आय डोंट से एनीवन इज डिक्टेटर, बट आय एम जस्ट टेलिंग यू. हांव म्हणटा तशें जाल्यार हे जे चल्ला पळय डिक्टेटरशिपाच्याच लायनीन चल्ला की सगळे हे जे आसा पळय जो रुल्स आसा कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते आपल्या फायद्याक कशें यूज करप तेजेर वाटचाल चल्ली. शोकॉज नोटीस इश्यू केल्ली विरेशाक. सो आयडियली विरेश शुड हॅव रिप्लायड टू शो. येस येस दॅट एट लिस्ट यू एडमिट. 100%. येस येस. इन दॅट सेन्स मनोज इज रायट. तो जे उलयला पळय ते दीस कॉन्स्टिट्युशनली ते ऑलमोस्ट रायट आसा. जस्ट ते फक्त डिजॉल्व करपाक शकना आनी मिनिट्स दिवपाक जायना पळय, हे 2 गजाली तर काडले न्हू. ते सगळे अजय उलयला ते सारखे उलयला आनी ते तितून विरेश इज एट फॉल्ट. तेणी रिप्लाय करपाक जाय. सो प्रेसिडेंट, व्हायस प्रेसिडेंट आसा आनी हे सगळे कोर कमिटी आसा ती दॅट वील डिसायड. नाव वॉट हॅपन्स इफ विरेश डजंट रिप्लाय? आतां थर्ड ताका शोकॉज गेला, पूण आतां सद्या पळयत जाल्यार मातसो मनोज इज टोन डावन सो दिसता. तो म्हणटा की तुका जाय तितलो टायम घे, सो जर आपूण जाय जाल्यार येयना. रिप्लाय करूंकूच ना जाल्यार सीईसी इज फ्री टू टेक एनी डिसिजन. जशें म्हाजेर डिसिजन घेतलेलें की आमी रिप्लाय करून सुद्दां आमचेर डिसिजन घेतलें की थोडी कशें आसता सीईसी जेन्ना सगळे आपलेच आसता तेन्ना तूं घरा कडसून सुद्दां ड्राफ्ट बरोवन हाडून ते पास करूं शकता. सो सीईसी इज सुप्रीम आनी ह्या डायलॉगा सकयल कितें जावं शकता, कितें डिसिजन घेवपाक ते शकता सीईसी थ्रू. सो जनरल कावन्सील फक्त तुमगेले 4 वर्सांनी एकदां मेळपाचें आनी ताणें न्यू सीईसी काड येस येस जनरल बॉडीची. तेणी ऑफिस बेसिकली सारकें तर फॉलो कर. म्हाका तितले भितर पडपाक जायना, पण तरी आसतना इतले एक सांगता तुका हांव खूब आसा भितर गजाली उलोवपा सारकें खूब आसा. पूण कशें आसा इट शूड बी जनरल बॉडी वील हॅपन कित्या खातीर जाल्यार नवें इलेक्शन प्रपोज करपा खातीर. कसले ऑफिस बेरर्सांचे. मागीर ते एक जनरल इलेक्शन कमिटी म्हणून फॉर्म जावपाक जाय. मागीर नॉमिनेशन मागीर तेणी एक इलेक्शन कंडक्ट करपाची रेजोल्युशन जावपाक जाय. मागीर तुजे नॉमिनेशन्स जावपाक जाय. मागीर इलेक्शन जावपाक जाय. बॅलट तेजेर बरयलां बॅलटान इलेक्शन जावपाक जाय आनी मागीर ऑफिस बेरर्स निवडून येता. सो तुमचे लास्ट टायम काय जावना ते बॅलट लास्ट टायम म्हाका तरी याद ना हांवें काय वोट मारूं ना कित्याक हांव इलेक्शनाक आसलो आनी मनोज सद्या पयलीं विरेश आसलो आनी आतां मनोज प्रेसिडेंट. हांवें काय वोट मारूंक ना. विरेश वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी ऑर एनजीओ?
आता तेजेरूय एक आसा. आता हितून 2 एंटिटी आसा जे गोंयभर आमचे लोक मातशे कन्फ्यूज जाले ते दिसते. विरेशान घातले पळय, म्हाका खबर ना की तेणी घातले आतां घातलेले काय पयलींच आसले तें म्हाका खबर ना, पण ते लॉजिकली रायट आसा आणि टेक्निकली रायट आसा. कित्याक 2 एंटिटीज आसा. एक RG एज अ NGO दॅट सोसायटीज एक्टा अंडर रजिस्टर आसा, तेजो विरेश हांव भायर म्हाका काडला तेन्नाचे गजाली सांगता, आतांचे म्हाका खबर ना न्यू अमेंडमेंट्स. सो तेन्ना विरेश वॉज प्रेसिडेंट, हांव जनरल सेक्रेटरी आनी ट्रेजररूय आसलो आनी ती कमिटी आसली NGOची. तशेंच RGP जाली तेन्ना विरेश वॉज द प्रेसिडेंट, आय वॉज द जनरल सेक्रेटरी आनी बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसले. ओके, हे तेन्नाचे दोनूय कडेन आसले. सो आतां तर जेन्ना तेन्ना नेक्स्ट मनोज जेन्ना RGPचो प्रेसिडेंट जालो तेन्ना विरेश थंय NGOन आसा, तेजे अजून कांयच जावंक नासलें. सो विरेश इज प्रेसिडेंट NGOचो आसलो. बाय डिफॉल्ट विरेश रिमेन्स टू बी प्रेसिडेंट ऑफ RGP NGO. येस, आतां काडला आणि पॉलिटिकल पार्टीचो मनोज. येस, इलेक्शन जाता ते एका RGPचे. अगेन तुका विचारले, तू म्हणटाला आपण काय ना, पण हांवें वोट करूंक ना. सो एक टेन्युअर चेंज जालो न्ही. जेन्ना हांव विरेश आसलो प्रेसिडेंट, हांव आसलो जनरल सेक्रेटरी, एक टेन्युअर चेंज जालो आनी मनोज आतां प्रेसिडेंट आसा आनी अजय आनी एक ऑफिस बेरर आसा, विश्वेश आनी एक ऑफिस बेरर आसा. सो इलेक्शन मध्ये जाला आसतलें न्हू, पण हांवें काय वोट घालूंक ना. तर म्हाका खबर ना तेंच्यांनी कितें केलां तें, पण इलेक्शन मध्ये जावंक ना. आनी दुसरें सेकंड आतां जर इलेक्शन पार्टीचें सेकंड इलेक्शन आसा जाल्यार इट इज ड्यू इन 27 Jan 27 इलेक्शना Jan पयलीं 27 तेन्ना आसपाक जाय ड्यू ते. म्हाका ते एक्झॅक्ट मंथ याद ना की ते जनरल बॉडी खंयच्या म्हयन्यात जाल्ली ती, पण एप्रोक्सिमेट तेन्नाच जाल्ली जी मनोजान सांगल्या पळय, अजयान सांगल्या, एप्रोक्सिमेट तेन्नाच जाल्ली ती. तुम्ही जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी केल्ली पळय तेन्ना NGO सेपरेट दवरचो, NGO जितोच दवरचो, जागोच दवरचो, हे डिसिजन घेतले. इट वॉज अ डिसिजन की NGO सायड बाय सायड चालू दवरपाचो आनी एक नवी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करपाची. कित्याक टेक्निकली ते मर्ज बी करपाक जायना. सो एक NGO पार्टी, NGO इज रजिस्टर्ड अंडर सोसायटीज एक्ट आनी आमचो पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर पिपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट. सो एक्टूय सेपरेट, सो मर्जिंगाचो क्वेश्चनूच येयना. सो ते सेपरेट एक्ट एंटिटी उरता आनी RGP सेपरेट एंटिटी उरता. सो त्यो दोनूय एंटिटी सेपरेट सारक्यो आसा त्यो. सो आमी जेन्ना RGP सुप्रिमो म्हणून बरयता एका रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी, सुप्रिमो टर्म आसा काय हांगा ना? ना, कॉन्स्टिट्युशनान खंयच सुप्रिमो टर्म ना. कित्याक तुमी तो विरेश प्रेसिडेंट आसलो तेन्नाय मिडिया सगळे RG सुप्रिमो तेका मनोजाकूच म्हणटाले तुमी. सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युशनल टर्म, इट इज मिडिया कितें म्हणटा फिलिंग. इट इज थंय सुप्रिमो म्हणून खंयच ना त्या हितून. ओके, सो आतां मेंबरशिपी बाबतींत आतां वॉट म्हणजे आतां सद्याची जी स्थिती आसा ती पळयत जाल्यार वॉट कूड हॅपन. आतां सपोजिटली विरेशाक आपल्याक सिंबॉल रिटेन करपा जाय अशें जालें. अगेन डिस्क्लेमर घालता, आमकां झगडी जाल्ली नाका, तरी पूण लुक्स लायक की ती झगडी जावपाचीच आसा तरी पूण. सो जर विरेशाक सिंबॉल रिटेन करपा जाय जाल्यार बीइंग लेजिस्लेटीव पार्टी प्रेसिडेंट ही कॅन टेक इट, or he wants party organization, and if party organization then what wing of the party should. हितून आतां आमकां खूब डिस्कस करचें पडटलें. आतां विरेश इज द सोल MLA, सो लेजिस्लेटर विंग 100% तोच आसा. आमी पयलीं डिफेक्शनां पळयल्या, कशी MGP वांगडा रातोरात BJPन मर्ज जाली, कशी गोवा फॉरवर्ड दोग जाणांनी फुटोन मर्ज केली, हें आमी पळयलां. हे तशें हांगा ताका फुटपाची गरज ना. तो एकटोच वचून तर खंयच्या दुसऱ्या पार्टीक मेळटा जाल्यार ती मर्ज जाली आनी कॉन्स्टिट्युशनल तो करपाक शकता. कित्याक लेजिस्लेचर विंग तेजे कडेन आसा बेस्ट, पण सिंबल ताका मेळचो ना कित्याक तो मर्ज जाता न्ही. लेजिस्लेचर विंग तो मर्ज करता. सो सेपरेट जर तो रावलो, मर्जर इज सेपरेट, पूण सेपरेट तो रावलो जाल्यार सद्याचे स्थितीत एक तरी ताका लेजिस्लेटीव विंगाचे म्हणजे पिपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्टा प्रमाणे दोन्ही गजाली जाय पडटा. एक लेजिस्लेटीव विंग विच इज देर. आता मेन म्हणटा ते ऑर्गनायझेशन. आता CECचे कितले मनीस तेजे कडेन आसचे पडटले? कोरम जाय पडटलो न्ही. ताका तर कॉन्स्टिट्युशनली थ्रू हेच्या थ्रू करपाक जाल्यार इन इट्स अ कोरम. सो आतां म्हाका खबर ना. CEC कोरम इज 50%. ना, इट इज कोरम इज 50%. मेजॉरिटी जाय, 2/3 मेजॉरिटी जाय पडटली. सो 21 आसा ताका ते तितले जाय, 2/3 जाय पडटले ताका ते हे करपा खातीर. आनी म्हाका दिसना की तेजे कडेन 2/3 आसतले. तेजे कडेन 2/3 आसले जाल्यार तो रिप्लायूय करपाचो आनी ताका आतां तो सगळें करपाचो. कित्याक तेच सांगता न्ही तुका. समज म्हाज्या फेवरान CEC आसा आनी CEC म्हाजी बॉडी म्हाका खबर आसा जाल्यार हांव घरा कडसून म्हाका डिस्कशन करपाची गरज ना. तांकां आपोवन घरा कडसून टायप करून हाडून हांव थंय सायनी घेवं शकता. सो हेका विरेश भियेला दिसता म्हणून तो ते करना पळय. कित्याक
हें अशेंच जालें म्हाज्या टायमार हेंच जाल्लें. सो 21 तर 4 जाण तुज्या फावरान उलयल्यार फायदो कांय ना, कित्याक अगेन्स्ट बाकीचे आसा ते तुज्या अगेन्स्टूच उलयतले न्ही. बट विरेशाचे इज डिफरंट. टुमॉरो इफ ही वॉन्ट्स टू टेक द पॉलिटिकल पार्टी अहेड देन सीईसीचे मेजॉरिटी लोक 2/3 तेजे कडेन आसचे पडटले. दॅट इज फॉर शुअर. तेजे कडेन पण आनी एक ऑप्शन आसा. हे ऑप्शन हांव विरेशाक हेच्या थ्रूच दिवपाक सोदता, कित्याक आमी कॉन्टॅक्टान ना. पण जनरल बॉडी नेक्स्ट टाउन जनरल बॉडीन सगळे जनरल जातले न्ही. सगळे येवपाक शकता जनरल बॉडी. ताका जानेवारी म्हणसर रावचे पडटले. नाजाल्यार आनीक कितें तरी ते खरेंच कॅन यू प्रिएम्प्ट म्हणजे कॅन यू प्री हे जनरल बॉडी म्हणजे बेगीन आपोवया बी करपाक मेळटा. करपाक जाता. पण आतां ते कॉन्स्टिट्युशनली आमचे कशें बसता पळय तेजेर आसा तें. पण तेज्या खातीरूय मे बी सीईसीचे हे लागतले. नाजाल्यार फावंडर मेंबर्स सीईसीचे जाय पडटले मोस्टली. नाजाल्यार एक फावंडर्स कमिटी मेंबर्स जे आसा पळय तेंच्यांनी एकठांय येवचे पडटले आनी तेंच्यांनी आपलो फावंडर्स मेंबर्स रायट हे करचो पडटलो की आमकां जनरल बॉडी घेवपाक जाय. कित्याक तें एम्बिग्युअस आसा न्हू. एकी कडेन 4 वर्सां आसा, एकी कडेन 3 वर्सां आसा. सो तें मातशें एम्बिग्युअस आसा. सो ते विरेशान स्टडी करचे पडटले. नाजाल्यार फॉर हिम बेस्ट ऑप्शन इज की त्याच खातीर हांव म्हणटा, कालूय आमी एका पब्लीक प्लॅटफॉर्मार अशें डिस्कशन जातालें की टायमींग हो कसो जालो, आतां कशें हें डिस्कशन जालें. हें हरशीं जावपाक जाय आसलें केन्ना फुडल्या जनरल बॉडीच्या टायमार सारकें. पण मे बी कोणाक तरी पॉलिटिकली ताचो चड फायदो घेवपाक जाय आनी तो टायम वयतलो कित्याक इलेक्शन जातलें तेन्ना आनी ह्योच 27 टायम आसा म्हणून हो टायमींग मे बी आतां घडला. हें सो तूं कितें म्हणटा प्रमाणे 27 इलेक्शनाक लागून हे सगळ्यो गजाली जाता. आतां जाता त्यो. नाजाल्यार हें आतां जावपाची गरजूच नासलें न्ही. हें सगळें जाता आसलें हेच्या आमच्या जनरल बॉडीच्या टायमार जावपाक जाय आसलें. ओके. तेन्ना सगळे जाण उलोवंक शकता न्ही. मेंबर सगळे जे आरजीचे मेंबर आसा ते सगळे उलोवंक शकता. ते 116 जाण उलोवंक शकता जे पयले आमच्या हितून आसले पळय ते 116 जाण उलोवपाक शकता. जेंका काडल्या ते उलोवंक शकना. त्या टायमार जे आसा पळय ते उलोवंक शकतात. तुका धरलेले 115 उरतात. 115 पण ते आनीकूय खूब जाणांक काडल्या तेंच्यांनी. सो फायनली आतां जस्ट टू अंडरस्टँड तूं आतां इतलें सांगलें विरेशाक सिम्बॉल रिटेन करपा खातीर डिफिकल्ट आसा. डिफिकल्ट आसा ह्या कॉन्स्टिट्युशना वायज. पण पीपल रिप्रेझेंटेशन एक्टान कशें आसा तेका कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान तो सगळें करपाक शकता. कित्याक तितून मागीर रुल्स आनी हे वेगळे आनी खुबश्यो आनीक न्युअन्सीस येता. लेजिस्लेटीव नाल्यार अकॉर्डिंग टू लॉज आनीक खुबश्यो गजाली येता. ते वापरून तो करपाक शकता. बट तितून कोर्टान वचचें पडटलें. आनी सगळ्यांचो एम तर आसा की इलेक्शनाक 27 कितें जातलें जाल्यार म्हाका खबर ना की वॉट इज द अदर ऑप्शन. पण पार्टी वाचोवपाक जाय जाल्यार तेका तें करचें पडटलें, स्टेप घेवचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता 99.99% लोकांक अशें दिसता आसतलें की पार्टी वाचपाक जाय, इन्क्लुडींग मी. म्हाजे डिफरन्सीस कितें आसूं पण म्हाका दिसता की करा कितें तरी करा आनी बाबा तुमी उरा. कित्याक कांयच ना जाल्यार आमी खूब कितले त्रास काडल्या पळय ते मातशें अशें दिसून येतरी आमकां की बाबा खंय तरी चलता म्हणून. ते तितलेंच. कित्याक हांवें तुमचो खरोच कालचो तुमचो एपिसोड पळयलो आनी तुमच्या एका आतां म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की कोणी म्हटलें तें पण म्हाका तेंचें खरेंच आवडलें की तुमी तुजो कालचो टॉपीक आसलो की हू वील वीन. तेणी सांगलें की खरेंच कोण जिखपाचें ना हांगा. ते विरेशूय हरतलो, सिम्बॉल ताका मेळ्ळो करतलो कितें की तोय हरतलो फायनली. कित्याक आमी गोंयांत एकठांय येवन कितें तरी करतले म्हणून आसले. सो तोय हरतलो, मनोजूय हरतलो आनी फायनली गोंयूय हरतलें. सो आमचे कडेन कांय धरपाचें ना. सो ते परफेक्ट एनालिसीस तेंचे. सो म्हाका खबर ना. सो हे कॉन्स्टिट्युशन वायज फक्त म्हाका इतलें जाय की कॉन्स्टिट्युशन सारकें लोकां फुड्यान दवरा. सगळें कितें चल्लां पळय तुमचे बाकीचे हरशीं तुमी सगळे पॉलिटिकल मिडिया फुड्यान पब्लीक प्लॅटफॉर्मार हाडलात. फटिंगगिरी यूज करूं नाका आनी फटिंगपणां करूं नाका की बाबा आमी डिजॉल्व करपाक शकना आनीक कितें जाय शकना. नाका, सगळे लोकांक फुड्यान दवरा. कळो न्ही लोक तुमी हाडलाच न्ही. हाडूंक नासलेल्यार वेगळी गजाल आसली. हाडलात न्ही. सो सगळें सारकें सांगा. इतलोच म्हजो हें. लास्ट विचारता तुका, यू हॅव बीन पार्ट ऑफ आरजीपी. असो कोण मनीस किंवा कितें जावं शकता जाका लागून मनोज आनी विरेश एकठांय येवन किंवा मनोज एंड ग्रुप एंड विरेश एंड ग्रुप सद्या ते मनोज आनी विरेशाचेर उरूना. आमी पयलें आतां प्रेस कॉन्फरन्सी सुरू जाली, सांतांद्रेची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. अशें गजाल खंयची किंवा मनीस खंयचो तांकां दोगांकूय एकठांय हाडून देर कूड बी अ कॉम्प्रमायज बिटवीन देम आनी पयलींच्या भशेन देन ऑलवेज दे कॅन से इट इज अ प्रँक म्हणून. तो आतां एक नवो एक स्टार्ट केल्लो आसा तेंच्यांनी. पण ती वेगळी गजाल. म्हाका कितें दिसता की हें सगळी सुरवातूच फ्रेंडली लेवलाचेर जाली. ते खरेंच फ्रेंड आसले. ते 3 जाण पयलीं पासून फ्रेंड आसले. आनी ती NGO जाला पळय तेंच्यांनी 7 जाणांनी केल्ली आनी ते 3 जाण आसले भितरले. पण हांव जेन्ना जॉयन जाला ते बाकीचे 4 जाण गायब आसले. सो हे 3 जाण आसले आनी मागीर हांव, आदित्य देसाय, गौरीश गांवकर हे सगळे जॉयन जावन मागीर तो NGO आमी फुडें व्हेल्लो. तेन्ना सगळें जातालें ते फ्रेंडली लेवलारूच जातालें न्हू. आतां फ्रेंडली म्हाका दिसता तेंचे फ्रेंडशिपूच हे सेव करपाक शकता. सो तेंच्यांनी त्याच लेवलार चिंतपाक जाय. आनीक अदर दॅन दॅट जर जें कितें आमी मिडियाचेर पळयलां आनी सगळें पळयलां पळय एवरीथींग लुक्स डिफिकल्ट.
आनी म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की हितून त्रास कोणाक जाता जाल्यार आमच्या सारक्या लोकांक जी म्हाजी मया जी टीम ज्या फाटल्या 2023 जितूनसून गेल्या, आतां सांत आंद्रेची टीम ज्या जितूंतल्यान वता, आय कॅन कनेक्ट टू देम. म्हाका खबर आसा आयज तेंच्यांनी भुरग्यांनी प्रेस घेतली आनी मातशी पयली हांगा येताना वाटेर की ते उलयताले पळय, म्हाका वायट दिसता त्या भुरग्यांचें की ते जे गजाली खातीर ते इतले झगडले, ज्या गजाली खातीर इतले आपले फूल दिले, तेज्याच अगेन्स्ट बसून आयज तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडटा. कित्याक हेंच म्हाजे टिमी कडेन जाल्लें. आनी हें कित्याक जाता? जस्ट बिकॉज एकट्याचो इनसेक्युरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ एकट्याचो इगो, आनी जस्ट बिकॉज की दुसरी टीम मोठी जावपाक जायना, जस्ट बिकॉज आपली टीम आपल्या कडेन वाडना. इतलेंच सांगपाक शकता हांव. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. सो फायनली ओनली फ्रेंडशीप कॅन सेव RGP. एंड इफ यू गो म्हणजे कायद्यान वचपाक लागले, कोर्टान वचपाक लागले, इलेक्शन कमिशनान वचपाक लागले जाल्यार देर विल बी अ स्प्लीट. एंड एवरीवन नोज की इफ देर इज अ स्प्लीट देन नो वन वील बेनिफीट. म्हणजे कोणाकूय सिंबल मेळ्ळो, तो सिंबल मेळ्ळो तरी तो मनीस जिखलो असो ताकाय फील येवचें ना आनी एक्चुअली जिखचो ना. आमी देव बरें करूं म्हणटा श्री कृष्ण परवा, कारण तो हांगा येवन ताणें ह्या विशीं उलयलें. बिकॉज वी वॉन्टेड टू एनालायज दी कॉन्स्टिट्यूशन. कारण आमी विशफूल थिंकींग खूब जाता की अशें जावंक जाय आशिल्लें, तशें जावंक जाय आशिल्लें, पुणून वॉट एवर दॅट वील हॅपन ओन्ली एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन. ताच्या भायर कांयच जावपाक शकना. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.